चिखलेचो हो कर्मा पेट्रोल पंप. सेफ्टी कांयच ना. ह्या पेट्रोल पंपाची कॅश दवरपाच्या रुमाचे जनेलाक फकत कवचेचो ग्लास. थंय काम करपी बायलेन हें सगळें पळोवन हात मारपाचो थारायलो आनी शेनवार आयतारा मजगतीं पेट्रोल पंप बंद आसासो पळोवन ग्लास फोडून तिचे कडेन आशिल्ले चावयेन पयशे उखल्ले. हें कर्म करतना तिच्या हाताक घावो जाल्लो. पुलिसांक ते सुवातेर रक्ताचे दाग आनी फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळे. तशेंच लॉकर चावेन उगडला म्हूण दिसतकीच हें कर्म थंय काम करतल्याचेंच आसतलें म्हूण ते नदरेन तपास जालो. तेन्ना मूळ नेपाळची चिखले रावपी पवित्रा कुमारी ही 25 वर्सांची बायल सापडली. पुलिसांनी तिचे कडच्यान 13,43,000 रिकवर केल्यात. सीन ऑफ ऑफेन्साचेर जे आमकां कितें मुद्दे मेळ्ळे तातूंत ब्लड स्टेनूय मेळिल्ले आसा, मागीर फिंगरप्रिंटूय मेळिल्लो आसा. हाच्या आदाराचेर मागीर आनी जशे ड्रॉवरांतल्यान पयशे काडिल्ले आसा आनी चाबी यूज केल्ली आसा हाजेर आमकां सस्पेक्ट आयले की कोण तरी ऑटो पार्काचोच मनीस आसा जाका सारकी चाबवेची आनी कॅश खंय दवरता हाजी खबर आसा ती. इंट्रोगेशन्स सगळ्यांचे केले गेले आनी तातूंत बायल मनीस पवित्रा कुमारी वायफ ऑफ बेश बहादूर ही 25 वर्सांची, आदर्श नगर चिखले रावता लास्ट 5 म्हयने आनी शी इज अ नेटीव ऑफ नेपाल. हिच्या हातीक जखम मेळिल्ली आसा आनी मागीर इंट्रोगेशनाचेर शी कन्फेस्ड ऑफ कमिशन ऑफ दीस क्रायम. शी हॅज बीन अरेस्टेड इन दीस केस आनी कॅश ऑफ रुपीज 13,43,855 has been recovered from her, which she had sealed it in her suitcase and stitched it inside, and over which she had put all her clothes so you couldn't properly make out first. So for this also we have taken help of scientific team because there were blood stains also in the suitcase. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.